बेताळबाटी पंचायत वाठारांत उदकाचो उणाव जावपाक लागला. फाटले 15 दीस जाले लोकांक उदक मेळना. मंगळारा सांजे मेरेन उदकाची पुरवण जातली अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्लें. मात उदक येवनाशिल्ल्यान लोकांनी पंचायतीक फोन करून बोवाळ केलो. पंचायत शक्य आसा तितले उपाय काडपाचो यत्न करता अशें सरपंच एंथनी फर्नांडीस सांगता. मेन प्रेशर कितें जाला, मेन कितें जाता, हे पायपां तें फोडले न्हू. आतां ही पायपां बी फोडले न्हू. जॉईंट मत वचून तेमी ते कॉन्ट्रॅक्टरान मारले, तेमचे हाडबार मारले. प्रेशर एक कडेन खूंय गेना, एक कडेन वचना, सगळें मॅस जालो आहा थिंगा. तर वचून ते इंजिनियर कोताय. आतां 2 दीस कितें उदक लोटले, वेन्ना कितें ब्रेकडावन जालो ही. तेका लागून ते 2 दीस उदक बंद दाखयलें. 3, 4, 5 दीस देखून लोकां थिंगा उदक आसना. मागीर काल आमी लोकां आपयन प्रेस आपयन ते केल्लें. मागीर सायन्सा मातशें येयलां, फकत त्या टॅपा कडेन येयलां. मागीर आज सकाळी म्हणल्यार आंको बंद जालें. आंको लोकांचे फोन. आमी थंय मुको कितें जाता तितलें हांव वयता. सगळें उदक ना म्हणटी आमी रावना. लोकांनी फोन केल्यार आमी इंजिनियर वचत येताय. आमी इनिशिएट म्हणटा तें न्हू. आमकां जाता तितून आमी धांवताय. उदकाचो उणाव जावपाक लागला, मात मेगा प्रकल्पांक उदक उपलब्ध आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र मेळटा अशें बेताळबाटी पंचायतीच्यो उपसरपंच एल्मा डायस सांगता. लोकांक आमी कितें जाप दिवप असो प्रस्न पंचायतीन उपरासला. मेगा प्रकल्प आयले जाल्यार गांवांत उदकाची मोठी समस्या निर्माण जातली अशें तांचें म्हणणें. What a shortage yesterday we got together with the PW authorities and the people and they gave their complaints and they assured that by evening the water will be resumed. But in the morning I am getting calls saying like I have not even answered the calls. When things go wrong, who is answerable? And why should we take the blame for the faults of the authorities? Why have we been misled? Always it is saying the panchayats are corrupt. It is going on. Even in our villages now, we don't stand. When we talk, people when we go for lawful inspections, people don't even respect us. It's the same excuse. Even the electric department, when we call this a long failure, say main. So what is the answer? They're never prepared for this. They never inform us, and we have to face the anger of the people. I've not taken the calls today. What's your answer? Should I lie to them? Okay, it'll come today, next morning, or whatever? Because we're not sure. So these are great issues that are concerning our village, but we are not able to do anything for the villages. And then tomorrow we are being blamed. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील.